सगळ्यांक नमस्कार. हांव दिव्यश्री जगदीश पै उडपादकून उलयता सर. आमी हेचे सुभाषित प्रारंभ करूया. जिह्वे प्रमाणं जानीहि भाषणे भोजनेऽपि च अत्युक्तिरतिभुक्तिश्च सत्यं प्राणापहारिणी. जिह्वे प्रमाणम म्हळ्यार जिब्बेचे प्रमाण म्हळ्यार जिब्बेचे प्रमाण म्हळ्यार हांगा जिब्बेचे मिती. आमी एक खवचे कडेन आनी एक उल्लोच कडेन आमगेली जीब एक मितयेर आसूंका म्हणून हें सुभाषीत सांगता. हांगा आमी विंगड जाणां सांगचे न्ही, आमी आमगेले जिब्बे सांगचे. हे जिब्बे आमगेले जिब्बेक आमी सांगचे तूं जेवता दवो एक कोणा लागीं उलयता दवो इती मितयेर आसूंका म्हणून आमी हांगा आमगेले जिब्बे सांगता सती. इत्या म्हळ्यार जावक जाल्यार बशी चड उलोवचे तशीच जावक जाल्यार बशी चड खावचे दोन्ही आमगेले प्राणाक कंटकची म्हणून हें सुभाषीत सांगता. हांगा मनुष्य उल्लोचे न्ही आलोचन करचे सामर्थ्य आसती कोनू विंगड प्राणी बशी भिन्न म्हणून आमी सांगता ती. मनशाक मातशें आलोचन करचे शक्ती अशें तशें न्हू ताण कसं करका उलयतना आलोचन करून उलोवका. एक खंयची एक उलोवका म्हण दिसतना सुरवेर ताण आलोचन करता हाजी निमित्त कोणाक तोंदर जातगी, हांव उलयलें देखून कोणाक दुख्ख येतगी, हे हांव उल्लोची सम्मगी तें पुरा आलोचन करून ताणें जीब मितयेर दवरून ताण उलोवका. कित्याक म्हळ्यार उलयलें उतर वापस काडूं जायना. तशें न्हू उल्लोचे भाशेन फुडेंचें आलोचन करचें हांगा. हीत मितयेर उलयल्यार तें उतर मोत जाता. तेंचे हद मेरून उलयल्यार तेंची मृत्यू जाता. तशींच हीत मितयेर आमी भोजन केल्यार म्हळ्यार जेवण केल्यार आमगेलें आरोग्य चंदायर आसता. तेंच आमी मीत मेरून जेवण केल्यार एक हसने खाण केल्यार तेन्ना आमगेलें आरोग्य वायट जाता. आरोग्य वायट जालें तेन्ना तें आमगेल्या प्राणाक हानी करचें चान्स आसता. आमी हीत मितयेर उल्लोत देखून आमगेलें मानसीक आरोग्य सुदृढ जावन आसता. तशीच आमी हीत मितयेर खावची देखून भोजन करची देखून आमगेलें दैहिक आरोग्य सुदृढ जावन आसता. हे दोन हीत मितयेर आसल्यार आमी संतोशार जिवन काडूं जाता. आमी उल्लोचे विशयार तशीच खावची जेवचे विशयार आमगेले जीब हीत मितयेर दवरून घेवन आमी दैहिक जावन दवो मानसीक जावन दवो आरोग्य जावन अशें चंदायर आमी जीवन निर्वहण करुया म्हणून सांगताची ह्या सुभाषित मुक्ताय करतास. धन्यवाद.